भाजपान लोकांच्यो भावना दुखोवप बंद करचे दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सर्दिनान भाजपा कडेन विनवणी केला. पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाक लागून थळाव्या लोकांनी आंदोलन केल्या. त्या उपरांत सरकारान हे बेकायदेशीर बांदकाम बेगोबेग मोडचे असो आदेश काडिल्लो. तशेंच बांदकामाक दिल्ली परवानगी फाटीं घेतिल्ली, पूण आजून मेरेन हे बांदकाम मोडपाची कांयच लक्षणां दिसना अशें सार्दिनान ह्या वेळार म्हटलें. आयज फुड्यान जे लोक बडे थिंगा हेरिटेज आमचे ओल्ड गोवा हे लोक स्ट्रायकीचेर आसात. हंगर स्ट्रायक हो कितें हांव समजना हो सरकार अजून ते घर कित्याक डिमॉलिश करूंक ना. दे शूड गो ऑन अ वॉर फुटींग आनी लोकांक जे त्रासांत आयज पर्यंत आसात थिंगा स्ट्रायकीचेर तांकां एक सुयेग मेळटलो ते रोखडें एक्शन घेतल्यार तांकां फाटीं सरपाक. तेच भशेन हो बीजेपी सरकार जो आसा तो मायनॉरिटीक त्रास दिवपाचो. बेंगलोर आमचो क्रायस्ट द किंग स्टॅच्यू तें तांणी मोडलोलें आसा. ती घालची पडची नवें बांदूंक दिनाकात, पूण आशिल्लें इतलो वर्सां तें डेसेक्रेट करपाक मोडपाक कोणाक रायट ना. हिंदू, क्रिश्चन, मुसलमान, सिख, जैन are all sons of the soil of this country. And in democracy, everybody has got right to follow his own religion. Nobody is right to tell what you should do, what others should do. You do. See that you don't disturb others. So देखून हांव सांगूंक सोदतां की हे जे मायनॉरिटीक त्रास दितात हांव मायनॉरिटी कडेन मागता दोळे उगड्यात. जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा हांकां कोणशाक धरयात. पूण हांकांय सांगूंक सोदतां बीजेपीक तुमी सरकार तुमगेलो जाल म्हूण लोकांचे सेंटिमेंटांचेर आड वचनाकात. Everybody has got right to follow his religion as long as he doesn't disturb others.